Goa takes a giant leap towards sustainable transport with the launch of India's first carbon zero emission Ro-Ro ferry service from Sharao to Raibandar. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, while inaugurating the service, highlighted its public-private partnership model and praised Minister Subhash Phaldesai and his team for the remarkable initiative. Also present were Minister Subhash Phaldesai, MLA Premendra Sheth and MP Sadanand Tanawde, joining in the celebration of a greener and smarter transport solution that promises to ease travel, reduce pollution and boost tourism across the state. Inland waterways डिपार्टमेंटाच्या मार्फत रो फेरी तोंडा टू रायबंदर हांगा आमी सुरवात करता. इट इज टोटली ऑन द पीपीपी बेसीस. हांव आमच्या इंलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटचे मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी तेजी एंटायर टीम हांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. सरकार इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट फक्त रोड ब्रिजीस इतकेच न्ही तर आनीकूय बी लोकांक कशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो हाचो सातत्यान विचार करता. आणि रो फेरी हे तेजें एक उदाहरण आसा. गोंयांत जवळपास 8 पेक्षा चड रुटाचेर फेरी चलता. आमी इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो रो फेरी त्याय रुटाचेर चलोवपाचो आमचो विचार आसा. हांव आमकां विजय बरीत ह्या कंपनीच्या मार्फत पीपीपी तत्वाचेर ही फेरीबोट आमी सुरवात केल्या. इट इज एन हाय स्पीड झिरो कार्बन इमिशन आणि देशातली पहिली रो फेरी म्हणपाक काय हरकत ना. गोंयांत सुरवात केल्या. इट इज अ टुरिस्ट अट्रॅक्शनय आसा एसी. आणि अशा पद्धतीचा प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल माझ्या इंलँड वॉटरवेज डिपार्टमेंटाच्या खूप खूप अभिनंदन करता. आणि इन फ्युचर उरलेल्या जाग्याचेर सुरू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. तोरण टू रायबंदर, रायबंदर टू तोरण अशा 2 रो फेरीचे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी केलें. आमचे रिवर नॅव्हिगेशनचे आमचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमचे गोंय राज्याचे खासदार उत्तर गोंयचे आणि केरळाचे मंत्री श्रीपाद गौडनायक आणि आमचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हे उपस्थित आशिल्ले. आणि एक बरी सेवा ह्या दोन्ही भागातल्या लोकांक आज उपलब्ध जाल्ली आसा. जेणे करून लोकांक बरीच वरां रावचें पडटालें. ते एकाच टायमाचेर बरेचदा भितरल्यान भायर येतकच परत कशें टेन्शन जातालें. त्यामुळे ह्या फेरी सेवाच्या निमित्तान ह्या रो फेरी एकदा भितर गेलो की त्या सायडीन गाडी भायर काडपाची टेन्शन कांयच आसचें ना. आणि वातानुकूलीत म्हणजे एअर कंडिशन भितर सिटां आसा, ओवरऑलची वेवस्था आसा आणि त्याचो फायदो डेफिनेटली ह्या चोडणा किंवा बिचोले त्या भागांत जे लोक वयता तांकां जातलो. आणि गोंयांत जे ट्युरिस्ट येतात ते एक बरें एट्रॅक्शन, कारण तांकां देशभरा भितर अशा पद्दतीची सेवा खंयच ना. ते पळोवपाकूय मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतले. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आज ही फेरी सेवा जी आसा ती लोकांक उपलब्ध करून दिल्ली आसा म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता. त्या खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायांचें अभिनंदन करता. आणि ज्या तरेन गोंय सरकार विकसीत भारत 2047 तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात की विकसीत गोंय 2037 तेजेच एक भाग म्हणून गोंया भितर सगळ्या पद्दतीच्या सुविधा मागीर ते रेल, वॉटर, एअर आणि ट्रेन आसत, ह्या सगळ्या पद्दतीचे विमान आसत, हे सगळे सुविधा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिवपाचो प्रयत्न करता. आणि विकसीत भारत 2047 स्वप्न आसा गोंयकार देशाचें हे पूर्णत्वा कडेन अशा पद्दतीचे सेवा वेगवेगळे मेळत आसात. हांव तांचें अभिनंदन करता. आणि खऱ्या अर्थान लोकांक हे सेवेक उपलब्ध जाल्ले आसा तांचें अभिनंदन. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तेजेर तुमची प्रतिक्रिया. आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपादजी नाईक तसेच आमचे MP राज्यसभा श्री सदानंद तानावडे, आमचे प्रेमेंद्र शेठ लोकल आमदार आणि आमचे खास सगळे सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य हांच्या उपस्थितीन भितर आयज रो फेरीचें उद्घाटन जाल्लें आसा. पयले फावटी एक बरी टेक्नॉलॉजी, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी घेऊन आम्ही आयज रो फेरी सुरू केल्ली आसात. ह्या रो फेरीची वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच बरोबर 4 कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड ते घेवपाक शकतात. एकाच बरोबर 16 4 व्हिलर्स, 40 2 व्हिलर्स आणि 100च्या वयर पॅसेंजर घेवपाक शकतात. बरी कॅपॅसिटी आशिल्ली, एक सेफ आमकां ड्रायव्ह करपाक जाय, सुरक्षितता आसा. आणि हे सगळे सुरक्षीत जेन्ना पावपाक वता आमी पयले पळयताले की ज्यो फेरीज आमकां तेंकता म्हणटा तेन्ना खूब जाणांक भंय दिसतालो ती बुडटली, आपडटली, एक्सिडेंट जातलो. त्या फेरीचो आमी केन्नाच कसोच एक्सिडेंट जावपाक शकना, कारण ताका 365 डिग्री जे रोटेशन आसा ते मेळटा. 5 सेकंदां भितर जर लक्षान आयलें की फुडल्यान कितें तरी दुसरें वेसल येता जाल्यार ते डायवर्ट करून दुसरे वटच्यान वचपाक शकता. हाची स्पीड आसा ती पयलींच्या पेक्षा डबल आसा. हांगा जो पॅसेंजर कोणी येतलो, गाडी घेवन येतलो, म्हाका हांव पूर्णपणे खात्री दिवपाक शकता 12-13 मिनटाच्या वयर ताका पूर्ण आपली जर्नी करपाक ताच्या वयर टायम लागचो ना. तो पयलीं एखादे वेळ अर्दवर लागतालो,
एक फेरी गेली दुसरी फेरी गेली ताका वचपाक मेळनाशिल्लें एकाच बरोबर जर 16 वाहनां गेली जाल्यार सगळें बरे तरेन जातलें आनी तिसरें वैशिश्ट म्हळ्यार आमी हांगा 2 व्हिलराक पयलीं आमी चार्जीस लावपाक पळयताले माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलें की ताच्या नंतर आमी रिव्ह्यू घेवया लोकांचे अपेक्षा कितें आसा लोकांक जर बरें दिसलें कम्फर्ट मेळ्ळें लोक जर सुरक्षीत महसूस करता जर जायत जाल्यार दुसरे फेरी घालता तेन्ना आमी परत एक फावटी पुनर्विचार करया त्यामुळे आयज पॅसेंजराक आमी तिकेट लायनात आमी 2 व्हिलराक तिकेट लायनात फक्त 4 व्हिलराक 5 रुपया जर पास काडलो जर जाय जाल्यार 5 रुपयांची वाड आसतली जे डेली कॉम्युटर आसात तांकां 5 रुपया सुबेज घेवचे पडटले पूण आयज एक बरी टॅक्नॉलॉजी आसा ह्या फेरीचेर आमी सरकारान पयशे केले ना ही फेरी बांदल्या ते विजय मरायन सूरज हे ताचे एंटरप्रेन्युअर आसा गोंयान भितर ती बिल्ड केल्ली आसा गोंयचे शिप बिल्डिंग इंजिनियर्स आसात तांचो डिझायन हो आसा एक इनोवेटीव डिझायन एक रिसर्च ताजेर केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान ही उत्पत्ती जाल्ली आसा अत्यंत सुंदर अशी गोंय मेक इन गोवा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हो जो नारो दित आसतना अशा प्रकारचे जे मॅन्युफॅक्चरिंग जाता बिल्ड जाता आमकां खूब बरें प्राऊड फील जाता ह्यो ओल्ड फेरी आसात त्यो केन्ना पर्यंत आसतल्यो हांगा ओल्ड फेरीज आसात त्यो दुसऱ्या रुटाचेर आमी पळयतले की नवे नवे रूट येतले जाणे करून लोकांक जर बाकीचे कमर्शलायज कितें करपाक जाय आमकां खूब फावटी डिमांड येता कितें मटेरियल व्हरपा खातीर फेरी जाय पडटा ह्यो ज्यो फेरीज आयज हाचे मुळे रिकामे जाल्ले आसात त्यो फेरी आमी ज्या कडेन आयज फेरीची गरज आसा पॅसेंजरा खातीर तीय धाडून दिल्ले एखादे वेळ आमकां जर अशा प्रकारचे मॉनिटायज करपाक मेळटा आनी डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यू मेळटा जाल्यार आमी ताकाय वापरपाक शकतले आनी ह्या फेरीचो योग्य तरेन आमी उपयोग करतले सर नावांक लागून कॉन्ट्रोवर्शियल जाल्यार तेच्या खातीर कितें म्हाका एक सांगात नांवां लागून कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक आसा हांव तुमकां अशी कितली अशीच नांवां दाखयता जे हाच्या रिवराक आनी तांकां संबंदच ना आमी गंगोत्री म्हणटा एक पवित्र स्थान उगम स्थान गंगेचे म्हणजे उदकाचें उदक हें पवित्र आसा ह्या पवित्र उदकाकच जर आमकां जर कॉन्ट्रोवर्सी करपाक लागले जर जाय ताचे सारकें दुर्दैव ना द्वारका हे आमच्या मायथॉलॉजीन भितर ही पवित्र नांवां आसा गंगोत्री म्हणजे हिमालयांतल्यान जे उगम स्थान आसा ताकाच जर तुमी आक्षेप घेवपाक लागले जर जाल्यार आनी कितें म्हणटले आमी जाय ती नांवां आनी वेगळी वेगळी तुमी नांवां फेरीचेर पळयात दाखयता कोणी केन्ना आक्षेप घातलो आसा आमचे सरकार आसा ते कितले तेंप आसा ती नांवां काडल्या बदलल्या अशें कितें जाल्लें आसा पण नांवाचेर वगीच विचार करचो ना आनी ही नांवां दिवपा खातीर एखादें कितें जालें जर जाय जाल्यार ही प्रॉपर्टी आमची न्ही दीस प्रॉपर्टी इज बीन ओन्ड बाय विजय मरायन वी आर जस्ट हायरिंग आतां म्हज्या टॅक्सीचेर जर हांवें नांव त्या टॅक्सीवाल्यान नांव घालें पॅसेंजर असो तो विचारतलो की तें नांव तुवें कित्याक घालें म्हणून सो दीस इज अनफेअर आनी आमची पसून आसा जर जायत हांव प्रावडली सांगता नांवां दवरपाचो हांवें सांगलां म्हजो रिक्वेस्ट आशिल्लो गंगोत्री आनी द्वारका ही म्हजी हांवें नांवां दिल्लीं काँग्रेसान हे प्रश्न उपस्थित केला काँग्रेसीन करून विरोधी पक्ष आसलेले बरें कितें जाता तेन्ना लोकांक जर लोक आकर्शीत जातात आनी लोकांक दिसता की बरें काम सरकारान केलां जाल्यार ते खंयच्याय विरोधी पक्षाचें कामच आसता की ते कशें सकयल दाखोवप आनी कांय तातूंत भितर फॉल्ट मेळना जाल्यार नांवान भितर कितें तें नांव तेजेर करपाचें सर हांगा ट्रेनिंग घेतले हांचे लोकांनी की आमचे गोंयचेच हे करतले फेरी चलयतले ना आमी पळयताले की गोंयचे जर कोणी कॅप्टन जावपाक वता कारण हाका एक हाय स्किल्ड कारण आमी जेन्ना ह्या हाचेर लोकांच्या सुरक्षितेचो विशय आसा आनी ताजेर आमकां मिनिमम 100 आवर्स ज्यांनी ट्रेन केल्ले आसा जे कॅप्टन पयलीं दुसऱ्या फेरीचेर आसात कन्व्हेन्शनल फेरीचेर ते 100 वरां तरी ताका हें जाय त्या शिवाय तांकां लायसनच मेळना हाचेर येवपा खातीर सो जेन्ना हे अशें आमकां तयार जातले वी वील ट्राय आनी ह्यो कन्स्ट्रक्ट केला ते पसून गोंयान केल्ले आसा मेक इन गोवा जाल्ले आसा आनीक हे कन्स्ट्रक्ट करपाक 90% जे स्टाफ आसात ते आमच्या गोंयचे शिप बिल्डिंगांतल्यान तयार जाल्ले इंजिनियर आसात तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर